विजय सरदेसाय जर तोल गेल्लो आसा तो कित्याच्या कितेंय बडबडपाक लागला। तो जेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आसलो तेन्ना तेका सरकाराच्या जे कितें कार्य आसा तेका काय दिसनासलें, तो सगळ्यात उदो करतालो। आमचो मुख्यमंत्र्याचो जाल्यार सगळ्यात उदो करतालो। आयज जो तो मोपाचो विशय घेता आनी खंय तरी बशी घेवन चापेच्यान सगळेच वयता म्हणटा आनी कितें कितें जी फटींगपणां जी आसा तो योग्य पद्दतीन पेसा फुडें मांडटा आनी आपल्या स्वताचे धाशे करून घेता। विजय सरदेसाय लोकांनी जो निवडून दिल्लो आसा ते जनतेचें काम करपाक लागून ही अशी बडबड करप ह्या खातीर ताका लागून न्हू। विजय सरदेसायक हांव सांगूंक सोदता की तूं सरकाराचें जें बरें काम आसा त्या कामाक पाठिंबो दिवपाक जाय त्या पदाक आमी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय। तो तेणी रिस्पेक्ट दिवंक ना। रमेश तवडकर हो एक पदाचेर आसलो सुद्धा जाल्यार तेजे जे दुखणें आसा तो एक आमच्या बारीक समाजातलो एसटी बांधव असल्या कारणान तेका ते दुखलेले आसा। अरे विजय सरदेसायक सांगूंक सोदता फाटल्या सरकारांनी जे कितें केलें तें तुका काय दिसलेंच ना, पण आयज तुका जे नाका जाल्ले तूं आरोप करता आनी करता तूं आरोप आमच्या सभापतीचेर पावल्लो आसा, जे संसदीय सर्वोच्च पद आसा स्पीकर सर तेजेर तूं उलयता। मात तरी तुका जो तूं आतां फाटले फावट मंत्री आसलो, तूं 2 फावटी निवडून येयल्लो आमदार आसा आनी तुका हें सोबना। तुज्या ज्या उलोवण्यान जें आसा तेजेल्यान कळयलें आसा आनी तुका जनता एसटी समाज आनी बाकीची सगळी गोंयची जनता तुका योग्य धडो शिकयतली। कित्याक लोकांक जाल्यार रमेश तवडकराचें कार्य जें आसा आतां तेंच्यांनी जें तेचें काम जें आसा काणकोणान आनी बाकी कडेन जें काम पळोवन होय तेच्या कामामुळे हो वैफल्यग्रस्त जाल्लो आसा। तेणी आमच्या एसटी समाज म्हणूनच बारीकांतलो बारीक समाजात जेन्ना वयर पावला म्हणून हेच्या पोटान दुखला। तो जर तेच्या जर समाजाचो तेच्या जर विचारांचो जर तो आसलो जाल्यार तेका इतलें दुखचें नासलें। म्हणून तेणी जे सभापती आसा तेजे कडेन तेणी जाहीर माफी मागपाक जाय, ना जाल्यार आमी एसटी समाज आसा तेका वगी रावचे ना। म्हणून आमी तेजो सगळे जाण तेजो आनी सगळ्या मतदारसंघांतल्यान तेजो निशेध जातलो आनी तेका जनता योग्य धडो शिकयतलो। तेका दिसलेलें आसा की आपूण निवडून येवचो ना, कित्याक जर तेच्या मतदारसंघात जर भोवलो जाल्यार नक्की तेजो पराजय जातलो, हितून मात्तूय दुबाव ना। म्हणूनच तो खंय तरी उलोवन आपले भाशे करून घेवन आपले सादोवपाक सोदता काय कितें असोय प्रश्न निर्माण जाता। आनी गोंयची जनता हे पुरेपूर जाणून आसा की तो कित्याक लागून उलयता तो, आनी तेजे सगळे पयलींचो मंत्री आसतना म्हण तेजे पयलींच्या सगळ्या लोकांक खबर आसा आनी तेजे तसले जनतेकूय खबर आसा। आनी जनता अशें जर तो वैफल्यग्रस्त जावन जर कित्याचें कितें बडबडपाक लागलो जाल्यार जनता तेका धडो शिकयतली। आमचे प्रमोदजी सावंत माननीय मुख्यमंत्री आसा, खरेंच सगळ्या मतदारसंघाक बरो न्याय दिता, सगळ्या खातीर जनते खातीर बारीकांतल्या बारीक लोकां खातीर सगळ्या खातीर काम करता तो। जावं मायनिंगचो इश्यू, जावं ते ब्रीज, जावं तो मोपा एअरपोर्ट, हेका लागून तेंचे प्रयत्न घेतल्या आनी ते काम लोकांनी पळयलें आसा आनी नक्की लोक दोतोरा फाटल्यान रावतले आनी जे विजन आसा सीएमाचें, जे भारतीय जनता पार्टी सरकाराचें विजन आहा ते फुडें व्हरतले।